सुरुवात करता दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हाल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूजरूम बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूजरूम बुलेटिनान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्या त्यो जाणून घेया। सगळ्यांत पयलीं आमचो न्यूज अँकर गौरीश हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज रेंट कॅब एसोसिएशनान येरादारी संचालकाची तांची भेट घेतली आणि तांच्यांनी जे गाडयो रिप्लेस करपा खातीर जे परवाने लागता ती परतून मेळोवपाची तांच्यांनी मागणी केली। जशी की पयलीं आशिल्ली तांचे रिन्युवल आनी रिप्लेसमेंटाची जी कितें परवाने तांकां मेळटाले ते आतां कायदे बंद केल्ल्यान तेंच्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो 12 वर्सां नंतर तेंचे जे परमीट आसा ते बंद जाता आणि तेंच्यो त्यो परतून ज्यो गाडयो आसा त्यो प्रायवेट जाता, खाजगी जाता। सो मागीर त्यो भायर उडोवपाच्यो काय कितें अशें तेंचे प्रश्न चिन्ह तांच्या सुमार तेंच्या मुखार उप्रासला। ताका लागून तेंच्यांनी सरकारा कडेन मागणी केलेली आसा। सरकार जे नवे नवे कायदे काडटात ते कांयच्या काय कायदे आसा ते चुकीचे कायदे आसा, आमकां ते मान्य ना अशी तांची म्हणणी आसा। आनी दुसरी गजाल म्हणजे फाटीं मोपा विमानतळाचेर एक केस जाली। थंय रेंट कॅबाचे कांय तरणाटी चलया जी आशिल्ली ती रेंट कॅबाची स्वताचो ड्रायव्हर घेवन विमानतळाचेर गेल्ले आसतना थंय मोपाच्या ड्रायव्हरांनी तांची सतावणूक केली। तांकां दिसलें की ही रेंट कॅबाची गाडी जी आसा ती आतां आमच्या आपल्या एरियेन येवन ते धंदो करता काय म्हणून तांच्यांनी नाराजी उक्तायत, तेंचे सामान बिमान काडले। सो तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट केलेली आसा। सो हाचेर आतां रेंट कॅब एसोसिएशन जे आसा कालांगूटचे तांच्यांनी ह्या मोपा टॅक्सी ड्रायव्हरांक शिटकावणी दिलेली आसा, तुमी जर दादागिरी केली जाल्यार तुमकां कालांगूट येवपाक आमी बंद करतले, तुमकां आडयतले म्हणून। गौरीशान आमकां रेंट कॅबा विशीं म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा ती तुमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार अन्न आनी वखदां प्रशासनान पेडण्यां तालुक्यांतल्या आशवे आनी मोर्जे वाठारांत कारवाय करून वट्ट 19 हॉटेल्स तशें रेस्टॉरंटाचेर धाड घातली। तशेंच तातूंतल्या 4 हॉटेल्सां तांच्यांनी बंद केल्लीं आसा। फुडें वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। फाटल्या एक विकासान गोंय मोपा विमानतळार गोवा टॅक्सी कावंटर आहा तो बंद आसा। ताका लागून थंयसरले जे थळावे जे टॅक्सीकार आहा तेंच्यांनी थळाव्या आमदारा कडेन वचून प्रवीण आर्लेकर हांचे कडेन गेले, पण तांच्यांनी फकत तांकां आश्वासन दिलें। उपरांत ते जीत आरोलकर हांचे कडेन गेले, दुसरो आमदार आहा तो जीत आरोलकर तांचे कडेन गेले। तांच्यांनी सांगलें की तुमचो जो प्रॉब्लम आहा तो आपूण सुटाव करता। उपरांत जीत आरोलकर हांणी मुख्यमंत्र्या कडेन तशेंच पर्यटन खात्याचे जे मंत्री रोहन खंवटे तांचे कडेन उलोवप करून हो जो तेंचो जो कावंटर आसलो तो बंद आशिल्लो तो आयज सुरू करून दिल्यान ते थळाव्या थंयसरले जे टॅक्सीकार आहा पळय ते जे ह्या कावंटराचेर अवलंबून आशिल्ले तांच्यांनी तांकां आभार मानले। ही जी बातमी तुमी CPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयता। तशी दुसरी जी बातमी म्हणजे काल जो मडगांव खारेबन दाऊद चायेच्या इमारतीक जो उजो लागलेलो, ह्या चायेची आयज थळावो आमदार दिगंबर कामत हांणी पळोवणी केल्या उपरांत तेंच्यांनी ही जी बिल्डींग आहा ती सामकी बिकट परिस्थितीत आसा आनी जो उजो लागिल्ल्यान ती जी उजो लागिल्ल्यान ती ताका लागून तिजी तपासणी करपाक तिजी स्टेबिलिटी कितली आहा ती चॅक करपाक संबंदीत अधिकाऱ्याक सांगलां। आनी तशेंच तेंच्यांनी थंयसरले जे रावप्यांक
पण दुसरे कडेन जे मेरेन ही बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी कळना ते मेरेन तांकां दुसरे कडेन स्थलांतरीत करतले असो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्याक दिला आनी तेच्यान अशें आनी आतां ती बिल्डींग आतां सील केलेली आसा. ही बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयत. तशेंच बोंडला जी कॉटेजीस आनी होम स्टे आहा ती तांकां बरोच प्रतिसाद मेळटा आनी फुडाराकूय असोच प्रतिसाद मेळटलो अशें रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष दिव्या राणे हांणी सांगलां. तेंच्यांनी अशें आव्हान केलें थंयसर त्या जे कॉटेजीन जें जेवण मेळटा तें तुमी मुद्दाम तेजो आस्वाद घेवचो अशें तेंच्यांनी आव्हान केल्लें आसा. ही बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात. तशेंच फुडली अपडेट म्हळ्यार भाजप 40 मतदारसंघात विधानसभा वेंचणूक लडयतले. बरें काम केलें जाल्यार बरो निकाल येतलो अशें कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगिल्लें आसा. विरोधकांक मजाड जायते उलोवनी, मात निकाल कितें जातलो तो सगळ्यांक खबर आसा अशें आलेक्सान सांगिल्लें आसा. फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. सद्या गोंयान जे कॅबिनेट रिशफल म्हटल्यार मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे जे वारे आसा ते व्हांवपाक लागला आनी प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यो दिल्ली वारी बी कितले फावटी जाल्लेल्यो आसा. मजगती आयज भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी फोंड्या वचून मंत्री रवी नायकाची भेट घेतली. प्रदेशाध्यक्ष दामो नायकान बंद दारा आड सुमार वरभर मंत्री रवी नायका वांगडा चर्चा केली अशी भाजपाच्या ते फोंड्याचे जे फुडार सुत्रां आसात तांच्या कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. आनी हे विशीं जेन्ना आमी दामो नायका कडेन कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना तांणी सांगलें की आतां भाजपाचो मेळावो फोंड्यान जावपाचो आसा ते विशीं चर्चा जाल्ल्याची तांणी सांगलेलें आसा. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं कांयच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याची तांणी स्पश्ट केल्लेलें आसा. तर ही अपडेट तुमी आयच्या सदाच्या बुलेटिनाक पळयात. येस. उत्तेजान आमकां एक म्हत्वाची अपडेट सांगिल्ली आसा. फुडें आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयज फांतोडेर राजधानी पणजेत इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची लागसार आशिल्लीं 4 दुकानां चोरांनी फोडिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले आसा. तर सुमार 2.5 लाखांचो मालवोस चोरांनी फारोवन व्हेल्ल्याचे आयकुपाक येता. तर राजधानी पणजेत हो चोरयेचो प्रकार घडिल्ल्यान पुलिसांचें लक्ष ना काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. तशेंच चोरयेचो सगळो प्रकार जो आसा तो CCTV कॅमेरात कैद जाल्लो आसा आनी तशेंच चोरांची वळख लेगीत पटिल्ली आसा. सद्या पुलीस तांच्या मागार आसा अशें कळटा. तर ही एक बातमी आसा. ह्यो ज्यो सब एडिटर तशें एंकरांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन